पवित्र पुस्तकांत खंयसर सांगलां आमी मेल्ल्यां पासून तूं मागचें म्हूण. ओके, तांच्या आत्म्या खातीर मागतात. एकदा वेळा मागना जाल्यार दिना जाल्यार कितें जायत? कांय गमटे धरतेत घेवन. जर सोरुल्लो भाऊ आनी भयण सर्गार येदोळूच पावला जाल्यार आमी कित्याक मिसबडीचे? आमकां पातकातावन आमी पातक केल्ल्या वेळार 2 रितीची शिक्षा आसा. पयशे वस्तू दिवयेत, पूण एकल्याचें नांव पाड केलें जाल्यार, खबरो केलें जाल्यार कशें पाटी दिवचें? जेजू क्रिस्त तें भोवमगाच्या भवनो आनी भयणीनो, ही गरज माता जेजूची मिस्तीक कूड म्हूण आमी सांगता. ही कूड 3 वांटेकरी येता आनी ते जावन आसात चर्च मिलिटंट, चर्च पेनिटेंट आनी चर्च ट्रायम्फंट. अर्थ कितें? ट्रायम्फ म्हळ्यार कितें? इंग्लिशान ट्रायम्फ म्हळ्यार कोण सांगता? ट्रायम्फंट म्हळ्यार जैत जोडलेले, जैत जोडलेले. कोण ते? सांतभक्त वय. चर्च ट्रायम्फंट, जैत येवन पवित्र सभा म्हूण येत. चर्च मिलिटंट, मिलिटंट म्हळ्यार कोण? झुजारी. चर्च मिलिटंट, मिलिटरी. मिलिटंट म्हळ्यार झुजारी. आतां झुजारी पवित्र सभा खंयची ती? ट्रायम्फंट म्हळें आमी सांत भक्त. आतां झुजारी पवित्र सभा कोण? हांव आनी तुमी. जी पवित्र सभा आतां जी होवन आसा ती. आनी ते कोणा विरोध झुजते आसात? ते वायट सक्ते विरोध झुजते आसात. काल जे कोणाचें फेस्त आमी केलें, तांणी ह्या वायट सक्ते विरोध झुजून येदळूच ते जैत येवन जाल्यात ते सर्गाक पावल्यात. आमी हांगासर आसची ह्या सक्ते विरोध झुजते आसा. त्या देखून आमकां झुजारी पवित्र सभा म्हणटा. आतां आनी एक उरली, ती जावन आसा चर्च पेनिटेंट. म्हळ्यार कोण? जे कोणाचें फेस्त वा स्मरण आज आमी करता तांकां चर्च पेनिटेंट म्हणटात. म्हळ्यार देवाची कृपा मागून आसची वा प्राचीत करून आसची पवित्र सभा, तांकां सरिल्ले भावार्थी म्हूण आमी म्हणटा. आतां आज तांचें आमी स्मरण करता. तुमच्या घरा कोणी आल्मा आयिल्लीं आसा ती? तुमच्या घरा आल्मा आयिल्लीं आसा ते काल राती म्हणे? आयलें ते ना. हांव ल्हान आसतना अशें सांगिल्लें हांवें आयकल्लें. कालच्या दिसा दनपारां हांव न्हू आज म्हणसर आल्मांक रजा खंय खबर आहा गे? वय त्या देखून घरांनी कितें करतालें म्हळ्यार बाणांत ऊन उदक दवरतालें, उदक तापोवन दवरतालें. मागीर कालें करतालीं हळें पोळे भाजून दवरतालीं, दाट पोळे आनी मसलेचें नुस्तें, बांगड्याची कडी आमगेर करून दवरतालीं. पूण तशेंच उरतालीं, कोण येवन केल्लें ना. पूण ती एक संप्रदाय आसूं. पूण आनी एक हाचे फाटल्यान आमी जाणा जायचे जाल्ले विशय आसा. तुमी सगळ्यांनी आल्मांक मीस दिलां गे? दिलें? ओके. कित्या खातीर आल्मांक मीस दिलें? तांचो उडास काडलो. एकाद्या वेळा दिनातलें जाल्यार कितें जायत? ओके, तांच्या आत्म्या खातीर मागतात. एकाद्या वेळा मागना जाल्यार दिना जाल्यार कितें जायत? कांय गमटे धरतेत घेवन ना गे?
पूण थोडे कडेन अशें आसा की कांय एक घरा बरें कार्य जाताना फस्ट आल्मांक मीस काडून दवरचें आसा गे वय कित्या खातीर ओके तांचो उडास काडून कांय कार्य पाड जायत म्हणलें बी आसता गे फाटल्यान ना विघ्न येता म्हणून थोड्यांक डावट आसा ओके तुमी सांगचें सारकें आसा ती सोरोन गेल्यान जाल्यार ती आमच्या कुटुंबाचो वांटो ती आनिकी आमच्या मोतींत आसात त्या देखून आमी तांचो उडास काडटा न्हय मात्र ती सरिल्ल्या वेळार बदलाक आमच्या कुटुंबान बरें कार्य जाता आसतना वा ह्या आल्मांच्या फेस्ता दिसा वा वर्साच्या सगळ्या दिसा आमी सांजेर तेर्स म्हणटा आसतना एक आमचे बापा एक नमान मरये एक अनंत बापा सरिल्ल्या सर आत्म्या खातीर प्रतीक जावन कुटुंबान सरिल्ल्या सांद्या पासून आमी भेटयता न्ही सो कुडींत ती आमचे मदें नान जाल्यार ती आत्म्यान वा तांचो उडास आमचे संगी आसा त्या देखून आमी आज विशेष रितीन तांचो उडास काडटा आनी आख्खो नोव्हेंबर म्हयनो ह्या सरिल्ल्या भावार्थ्यां खातीर मागचे खातीर पवित्र सभेन सपरेट दवरला कशें मे आनी ऑक्टोबर म्हयनो खोंताचो वा मोरयेच्या भक्तीपणाचो म्हयनो गे तशेंच नोव्हेंबर म्हयनो ह्या सर्व भावार्थ्यां पासून मागोंक म्हणून पवित्र सभेन सपरेट दवरलेलो एक म्हयनो अशें आसता मुखार भोवन निबडिनो पवित्र सभा ह्या एका दोस्तुरे विशयंत कितें सांगता जें कितें आमी शिकलेलें आसा जें कितें आमची जाणवाय आसा तिल्ली ब्रश अप करचें रिविजन करचें प्रयत्न आतां आमी करूंक प्रयत्न करया आतां इगर्ज माता कितें सांगता इगर्ज मातेची शिकवणूक कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च 1302 ह्या नंबरांत अशें म्हणटा की दिस टिचींग म्हळ्यार मेल्ल्यां पासून मागची एक दोस्तूर बेस्ड ऑन द प्रॅक्टीस ऑफ प्रेयर फॉर द डेड ऑलरेडी मेन्शन्ड इन सेक्रेड स्क्रिप्चर आतां पवित्र सभा म्हणटा की मेल्ल्यां पासून मागची एक दोस्तूर न्हय पापसाहेबाच्या बोल्सांतली बदलाक पवित्र पुस्तकांतच ताका एक आदार आसा खंय आसा गोता की कोणाक म्हणी इगर्ज माता म्हणटा हाका मूळ फावंडेशन पवित्र पुस्तकांतच आसा पवित्र पुस्तकांत खंयसर सांगलां आमी मेल्ल्यां पासून मागचें म्हूण सोंजेल मक्काबेवाचें पुस्तक वेरी गुड मक्काबेवाचें पुस्तक वाचलां गे तुमी आयकलां गे आत्तां वाचलें तें आयचें पयलें वाचप मक्काबेवाच्या पुस्तकांत मक्काबेवाची कितलीं पुस्तकां आसात पोरण्या तेस्तामेंतान 2 आसात आनी दुसऱ्या पुस्तकांत आयचें वाचप बारीच अपुरबायेचें वाचप थंयसर म्हणा पळया जुदान कोण तो इस्रायेलाच्या मुखेल्यान आपल्या सर्व सैनिकां कडचो दुडू जमो केलो आनी सुमार 2000 रुपयाची द्राक्मा म्हळ्यार कॉयन्स पातकाच्या फारीकपणा खातीर बलिदान भेटोवंक जेरुजलेमाक धाडून दिली कोणे धाडून दिली कोणे जुदान कोण तो इस्रायेलाचो मुखेली कॅप्टन मिलिटरी कॅप्टन आतां तो कितें करता की म्हळ्यार सिंपल आमच्या भाशेन सांगचें जाल्यार ताणें लोकां कडचे पयशे वट्टू केले आनी जेरुजलेमाक बली भेटोवंक धाडलें कित्याक जेरुजलेमांत देवाळ आसलें आनी थंयसर बली भेटोवची आसली आनी थंयसर ताणें पयशे वट्टू करून बली भेटोवच्याक धाडून दिले आतां ताणें पयशे वट्टू करून जेरुजलेमाक धाडिचे जाल्यार कारण कितें आमच्या सिंपल उतरांनी सांगचें जाल्यार ताणें जेरुजलेमांत आल्माचें मीस दिलें म्हूण आतां तशें करीचे जाल्यार कारण कितें कोणें पुस्तक वाचलां ताणें सांगचें
कारण अपुरबायेचें आसा. हांवें म्हळें हो एकलो मिलिटरी कमांडर आनी थंयसर झूज चल्लें. झूज चलतना कितें जालें, मस्त जावन इज्रायलाचे सैनीक मेले. मेल्ले उपरांत कितें करीचें, तांची कूड मातयेक लायचे. कूड मातयेक लायचे जाल्यार कूड नितळ करीचे. अशें निकेपूंक तांची कूड तयार करता आसतना तांच्या आंग वस्त्रांत एक तायता भशेन तांकां दिसलें. थाटके म्हूण बरयलां. म्हणजे एक जावंक पुरो सुतू वा कांय एक लोंकडाची वस्तू, खंयच्या एक देवाची एक ल्हानशी मुर्ती वा रुपणें ताका थंयसर दिसलें. आतां हो पातयेता की हे सैनीक एका निजा देवा विरोध गेल्ले, ते अन्य देवांक पातयेताले. त्या देखून तांच्या रक्षणे खातीर तांणी कितेंगी तांच्या वस्त्रांत ही एक वस्तू दवरलेली. त्या देखून तांकां शिक्षा कशें हें मरण फावो जालां तांणी आदारलेल्या पदका खातीर. आतां तांच्या पदका पासून आमी मागचे. ते मरून गेल्यात, तांकां कांय करूंक जायना, पूण तांकां तांणी केल्ल्या ह्या पदकांचे बोक्साने आमी मागून दिजे. त्या देखून तो कितें करता, थंयसर आसलेल्या सकट लोकां कडचे पयशे वट्टू करून जेरुसलेमाक पयशे धाडटा. कित्या खातीर, बलिदान भेटोवचे खातीर. कित्याक बलिदान, तांणी आदारलेल्या पदकांचे बोक्साणे तांकां मेळचे खातीर. आतां तें ह्या वाचपान ना, तें हाच्या वाचपाच्या पयलें आसा. तें तुमी घरा वचून वाचयेत. आतां हांगासर कितें सांगलां पळया, पुनर्जिवनपण मनान धरून ताणें ही भोव बरी आनी श्रेश्ठ करणी केली. पळया, मेल्ल्यां पासून मागचें पवित्र पुस्तक म्हणटा की एक भोव बरी आनी श्रेश्ठ करणी. मेल्ल्यां खातीर मागचें एक भोव बरी आनी श्रेश्ठ करणी. कित्याक, झुजांत मेल्लेले नव्यान जिवन जातलें म्हणून ताका बरवसो नातुल्लो जाल्यार मेल्ल्यां पासून प्रार्थना करचें व्यर्थ आनी पिशेपण जातें. आमी कित्याक मेल्ल्यां पासून मागता? तांकांय पुनर्जिवनपण आसा, तांकांय सर्ग आसा, म्हणजे पातयेणी आमचें तें आसा. त्या देखून आमी ह्या आमच्या भावा भयणी पासून मागता. आनी जुदांतय तसलोच बरवसो आसलो, त्या देखून मेल्ल्यां पासून तो प्रार्थना करता. ताचो उद्देश पवित्र आनी भक्तीन भरलेलो. पळया, मेल्ल्यां पासून मागणें करचें पवित्र आनी भक्तीन भरलेली एक करणी. कित्याक, देव भक्तीन मेल्लेल्यांक एक वर्तें इनाम राखून आसा म्हूण तो समजल्लो. कोण देव भिरांतीन देव भक्तीन मरता ताका एक वर्तें इनाम आसा, तें जावन आसा सर्गींचें राज. हे परी ताणें मेल्ल्यांक पातकांतली सुटका मेळचे खातीर फारीकपणाचें बलिदान भेटोवंक लायलें. तांणी पातक केल्लें आसा, त्या पातकाची शिक्षा तांकां आसा. आतां त्या शिक्षेतावन माफी तांकां जावन जोडूंक घेवंक जायना. त्या देखून कितें करता, जुदा तांचे पासून हो फारीकपणाचें यज्ञ भेटयता. फुडें म्हाका भोव न्हू भयणीनो, थोड्यो 3 वळी मात्र अपुरबायेन पवित्र पुस्तक आमी मेल्ल्यां पासून कित्याक मागचे आनी ह्या दोस्तुरे फाटल्यान कसलो अर्थ आसा म्हणून अपुरबायेच्या रितीन हांगासर हांगा पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता. त्या देखून इगर्ज मतां म्हणटा की सरल्ल्या आमच्या भावार्थ्यांक सर्गीचें रास मेळचे खातीर आमी कितें सकट करयेत, मिसाचें बलिदान भेटोवयेत, आमी दान धर्म तांच्या नांवान करयेत. अशें करचे मुखांतर मात्र न्ही प्राचिताच्यो करण्यो आदारयेत. प्राचिताच्यो करण्यो म्हळ्यार जावं पुरो उपास करचें, जावं पुरो दंडवणी करची. असल्या करण्या मुखांतर सरल्ल्या आमच्या भाऊ भयणीक सर्गीचें राज वेग्गी जोडून दिवचे खातीर आमी कुमक केल्ले बरी जाता. अकरेसो एक विशय खंडीत जावन आमी हरयेकले मरणाच्या मिसांत भाग घेतलेले आसा. जावं पुरो आमच्याच कुटुंबान मरण जाल्ल्या वेळार ह्या वाड्यांत ह्या कुटुंबाची. आतां त्या मिसा वेळार हरएक पोटी आमकां आयकूंक मेळचें अशें आसा की आमचो भाव आमची भयण सरल्या आनी ती येदळूच सर्गा राजाक पावल्या
आनी थंय हांव न्हू ती देवाची बेसांवां मागोवन धाडटली वा धाडटलो. वय की न्ही? वय की न्ही? वय. आतां सवाल हें, जर सरुल्लो भाव आनी भयण सर्गार येदोळूच पावला जाल्यार आमी कित्याक मिसबेटयचे? जर सरुल्लो भाव आनी भयण येदोळूच सर्गाक पावला आनी थंय तावन बेसांवन धाडटा जाल्यार आमी कित्याक ताचे पासत वा तिचे पासत मागचे? भोवन आनी भयणीनो, हें एक सत आमच्या मोतींत आमी दवरचें. कितें गे म्हळ्यार आमकां पातकातावन आमी पातक केल्ल्या वेळार दोन रितीची शिक्षा आसा. एक इटर्नल पनिशमेंट, सासनीक शिक्षा, आनी ती जेजून कुर्सार मरोवन आमकां त्या शिक्षेतावन माफी दिल्या. त्या पातकाक आनी एक नमुनेची शिक्षा आसा, ती जावन आसा टेम्पोरल पनिशमेंट म्हूण. आनी ती शिक्षेची माफी आमी जावन जोडून घेवंक आसा. पळया, हांवें एक पयशे सोरले आनी पाद्रापा कडेन हांव वचून म्हणटा, फादर हांवें पयशे सोरले म्हूण कुमसारान. आतां सांगिल्लेंच तें पातक भोगसलें गे? भोगसलें. एका रितीन भोगसलें, पूण आनी एका रितीन भोगसूंक ना. तो कुमसार संपूर्ण जायचे जाल्यार जें कितें हांवें सोरुल्लें आसा ती वस्तू पाटी दिवंक आसा. वय की? आतां चिंत, हांवें एकल्याचें नांव पाड केलें, आतां कशें ताका पाटी हांवें नांव दिवचें? पयशे वस्तू दिवयेत, पूण एकल्याचें नांव पाड केलें जाल्यार, खबरो केलें जाल्यार कशें पाटी दिवचें? भोवन आनी भयणीनो, पळया, हांगासर आमी सर्गाक वचचें जाल्यार संपूर्ण जायचें पडटा. म्हळ्यार जेजू बरी परफेक्ट संपूर्ण जायचें पडटा. केन्ना ह्या संवसारांत आमी केल्ल्या ह्या पातकाची संपूर्ण माफी आमी जोडूंक सोकोंक ना वा आमी जावन जोडूंक ना, तेन्ना कितें जाता? आमकां सर्गाक निट्ट वचोंक जायना. समजलें गे तुमकां? केन्ना हांवें केल्ल्या पातकाची संपूर्ण माफी हांवें जोडूंक ना, तेन्ना म्हाका निट्ट सर्गाक वचोंक जायना. त्या देखून हांवें कितें करीचें? हांवें कुमसारांत वचून केवल पातक सांगचें मात्र न्ही, त्या पातकातावन कोणाक लुकसाण जाल्या ती लुकसाण हांवें भरती करूंक आसा. आतां नांव पाड केलें नांव पाटी दिवंक जायना, त्या खातीर हांवें कितें करयेत? आनी मुखार तशें करनासतना रावयेत, त्या व्यक्ती पासत मागयेत. जे कोण बरें करता ताका हांवें बरें करूंक आदार दिवयेत. त्या व्यक्ती लागीं वचून भोगसणें मागयेत. जर हांवें हें करूंक ना जाल्यार कितें जाता? म्हाका निट्ट सर्गाक वचोंक जायना. त्या देखून पवित्र पुस्तक वा इगर्ज मतां आमकां सांगता की तसले आत्मे पवित्र जावच्या जाग्याक वेतात. त्या जाग्याक नांव आसा पुलगत्र. पुलगत्र. आनी पुलगत्रींत आसचे आत्मे कितें जातात? संपूर्ण नितळ जावच्या एका प्रक्रियेक वळख जातात. वळख जायनासतना खंयचेय आत्मे सर्गाक निट्ट वचोंक जायना. आतां तुमी आतां काजराचें सिजन आयलें, फंक्शनाचें सिजन आयलें. काजराक वेच्या पयलें आमी कितें करता? कितें करता? न्हेसोन जावन इल्लें मेकअप करता न्ही गे. आमकां मेकअप करनासतना अशी येत, कोणी आमकां भायर लोटून घालना. पूण मेकअप केल्यार कितें जाता? इल्लें बरें पॅन्ट शर्ट न्हेसलें जाल्यार, बरी साडी न्हेसली, केस इल्लें बरें मेकअप केलें जाल्यार कितें जाता? तोंड आमी सोबीत दिसता, आकर्शीक दिसता, कांय वायट ना, दिसचेच. पूण पळय, आमी अशेंच वचचेत, मेकअप करनासतना वचचेत, पूण मेकअप केलें जाल्यार आनी इल्लें सोबीत जाता. तशेंच मुखार भोवन भयणीनो, पुलगत्र जावन आसा एक स्थिती, हे आत्मे आनिकी सोबीत आनी संपूर्ण जावचे. हांव म्हणटा, पुलगत्र जावन आसा सर्गाचें ब्युटी पार्लर. सर्गाचें ब्युटी पार्लर. आनी हांगासर आसचे आत्मे देवा थंय वचोंक अत्रेकतात, पूण तांकां जावन वचोंक जायना. त्या देखून आमी कितें करता? आमच्या मागण्या मुखांतर जें कितें तांणी ह्या संवसारी आसतना पातकाचें बोगसाणें तांणी जोडून घेवंक ना, तें बोगसाणें आमी मागोवन दिता. आनी अशें तांणी बेगीनच सर्गींच्या सुखाक पावच्याक आमी आदार दिता. तो जावन आसा उद्देश. सरिल्ल्या आमच्या भावांनी भयणी पासत आमी मागचें, मिसां भेटोवचीं, तांचे पासत दान धर्म करचें, प्राचीत करचें, दंडवणी करची.
नई बियान बगार तांचे वयल्या मोगान, कित्याक ती आमच्या कुटुंबाची, आमच्या मोगाची, जे कितें तांणी सर्गींचें राज आशिल्लें आसा तें तांकां फावो जावं दी म्हणच्या उद्देशान. तर आज हे उद्देश मतीन दवरून आमी हें मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना जे आमच्या भावा आनी भयणीची पातकांचे बोगसने तांकां मेळो आनी बेगीनच सर्गींचें राज तांकां मेळो म्हण आमी मागया.